एम्पावरमेंट म्हळ्यार कितें हांव कितें करता स्वता की हांव दुसरे बायलेक एनेबल करता कित्या खातीर टू रियलायज देयर ओन पोटेंशियल तुका सपोज कितें करपाक जाय लायफान सो फर्स्ट थिंग इज इट्स यू हू नीड टू डिसायड आय हॅव prepared myself no matter what challenges comes in front of me. I work 24/7. Okay, I eat weben, I sleep weben, I walk weben. Today we have crossed 10 cr of business and it's not a joke in Goa. As a woman we are more self-aware about what's happening in and around. Before we manage time we have to manage our mind. It's all here. नमस्कार. प्रुडंटाच्या शक्ती या विशेष कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सगळींच जाणां की आमकां बायलांक देवान मल्टीटास्किंग करपाची एक विशेष कला दिल्या. बायल एकाच वेळार 4 गजाली बऱ्या रितीन हँडल करू शकता. ती घरूय उत्तम रितीन सांबाळटा त्याच प्रमाणे भायर सरून आपले करियरही बऱ्या रितीन घडयता. पण आयज जी आमची अस्तुरी अशी आसा जिका ही कला म्हणटा किंवा ही पावर म्हणटा ती एक्स्ट्रा दिला देवान अशें म्हणूं येता आमच्यान. आमची आयची अस्तुरी तिचें घर बऱ्या रितीन सांबाळटाच पण त्याच बरोबर घरा भायर सरून आपले करियर करतना आपल्या सारकी जी विमन एंटरप्रेनर्स आसा तांकां सपोर्ट करपाची तांचो बिझनेस फुडें व्हरपाचें कार्य उत्तम रितीन करता. तर आयज आमी मेळपाक आयल्या गो वुमनिया ह्या सोशल मिडिया विमन एंटरप्रेनर प्लॅटफॉर्माची फावंडर सिया शेख. ताका मेळून त्याच्या कडल्यान बायलां खातीर ताचो चलपी वावर अदीक बऱ्या रितीन अदीक स्पश्टपणान जाणून घेवया. चला तर. हॅलो सिया, हाव आर यू? I'm good. How are you? आय एम गुड. Please have a seat. सो आयज तुका आमच्या विशेष कार्यावळीन प्रुडंटाच्या खूप मनाकाळजासावन येवकार. Thank you so much, Dhanashri. सो तुजो वावर आमी जाणाच बायलां खातीर तूं कितल्या तळमळीन काम करता. 12,000 प्लस बायलां तुवें सोशल मिडियाचेर तूं तांकां तांचो बिझनेस प्रमोट करता. प्लस 100 प्लस विमन्स आसा ती पर्सनली तुज्या कॉन्टॅक्टान आसा तांच्या खातीरूय तूं बऱ्या रितीन वावुरतना दिसता. सो फर्स्ट आमच्या चर्चेक सुरवात करतना इंटरव्यूवाक सुरवात करतना फर्स्ट प्रश्न म्हाका तुका असो विचारीनसो दिसता ज्या तरेन तूं आतां बायलां खातीर काम करता. सो आमी सदांच विमन एम्पावरमेंट अशें आयकता. आमचे लिडर्स जावं किंवा पब्लीक स्पिकर्स जावं ते खूब बऱ्या तरेन विमन एम्पावरमेंटाचेर उलयतना. सो एक्झॅक्टली तूं आतां एक बायल आसा आनी तूं बायलां खातीर वावुरता. सो तुका विमन एम्पावरमेंट म्हणजे सांगपाचें जाल्यार तूं कितें सांगतलें? Good question, in fact. So, म्हाका सी अकॉर्डिंग टू मी वुमन एम्पावरमेंट म्हळ्यार कितें हांव कितें करता स्वता की हांव दुसरे बायलेक एनेबल करता कित्या खातीर टू रियलायज देयर ओन पोटेंशियल. इट इज नॉट दॅट दे आर नॉट एम्पावर्ड, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. But we are just helping them, enabling them to realize their potential and also to lead with confidence in all aspects. Business aso, personal aso, growth kiva professional aso. So it is like I'm just helping them. I'm just being that mediator, that supporter, for their growth. बऱ्या रितीन तुवें एक्सप्लेन केलें. फुडलो प्रश्न विचारपाचो म्हळ्यार आमी सदांच व्यक्ती मागीर बायल मनीस जावं नाजाल्यार दादलो जावं कितेंय म्हणजे आपलो बिझनस स्टार्ट करना ओ करियर स्टार्ट करना स्वताची सेल्फ ग्रोथाचेर चड करून फोकस करतना दिसता. वेरेस तूं एक विमन एंटरप्रेनर्स आसा पण तुवें स्वताची ग्रोथ फोकस करतनाच तुज्या सारकी इतर बायलां जी आसात जी बिझनस स्टार्ट करून फुडें वचपाक सोदता किंवा करियरान फुडें वचपाक सोदता तेंच्याय इम्प्रूवमेंटा खातीर किंवा तेंच्या ग्रोथा खातीर आपूण कितें तरी फुडें येवन करचें अशें तुका कित्याक दिसलें, केन्ना दिसलें? Actually हे असले रायट फ्रॉम माय चायल्डहूड इन अ सेन्स बिकॉज तुका खबरूच आहा की हांव एक ल्हानशे गांवांत म्हळ्यार नानूस वालपय थंय म्हाजी एज्युकेशन जाली. तेजे उपरांत हांव एकूच गर्ल चायल्ड इन द फॅमिली, दॅट टू बीइंग द एल्डस्ट वन.
सो सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजेर आसलेली कित्याक म्हाजे 2 भाव असले आनी फॉर टू टेक केअर ऑफ देअर एज्युकेशन. माय मदर वॉज वर्किंग इन आंगणवाडी, माय wherein her salary was just 500-700 rupees those time, like around 2005, 2003-4, in that 2000. And my dad also, he got retired very early when I was in just 9th standard. So kiva when you are in that situation, so you understand the pain. What pain? The pain of getting educated, right? कोण आमची फी भरतलो, रायट? द सेकेंड सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज पयलीं कितें आसलें की गर्ल चायल्ड म्हळ्यार एट द एज ऑफ 18, स्पेशली द बॅकग्रावंड दॅट आय कम फ्रॉम, ऑर्थोडॉक्स मुस्लीम फॅमिली, फॉर अस इट वॉज लायक आफ्टर 18 दे जस्ट नीड टू गेट मॅरीड एंड सेटल. दॅट इज द जॉब ॲज अ गर्ल चायल्ड. It was. Now, of course, the thoughts have changed. Many things have changed. So we had to literally struggle. I could just complete my 12th and then diploma kele. That too, my mother, she used to do tailoring part time just so that she can fulfill my fees requirement for my books and all those things. So I've seen her struggle. So I didn't want my mother to struggle when when I get educated or I get good job. So I literally, when I completed my education, my first thought was ki I need a good job. That was the first thought that came in my mind. But being a civil engineer, again in Goa, female, site work, 6 hours, 9 hours, like 9 to 6 job, सायटीचेर. मागीर परत एक फिमेल, सो मागीर ते तुमी सायटीचेर, अरे वो काली हो जाएंगी वैसे तो शादी कौन करेगा, हे सगळे थॉट्स न्हू तेन्नाच्यानूच चालूच असले ते कितें ना कितें. बट बॅक ऑफ माय मायंड आय वॉन्टेड टू डू समथींग फॉर माय सेल्फ, अँड आय कूड सी मेनी अदर फिमेल्स ऑल्सो in my community, in my society. So literally I felt तांकां म्हाका तरी म्हाजी मॉम, शी इज द मेन पिलर, शी वॉज द करेज एंड आय हॅव सीन हर, रायट? सो आय गेट द स्ट्रेंथ फ्रॉम हर. So same strength I wanted to pass to somebody who is facing the same situation. So that thought was there in my mind. So जेन्ना हांवें पुना गेले, जेन्ना म्हाजो करियर थंय स्टार्ट केलो BPOन, I worked for 2 years and then freelancing. So I started meeting more people. So I started understanding their challenges. I started listening to their stories, and some stories were same like me. So I could relate me. And that's how I thought, let me also do something in my capacity to help other women. So that thought helped me, to help others also. सिया, आत्ता उलयतना तुवें म्हटलें की तूं ज्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयला, मिन्स मुस्लीम ऑर्थोडॉक्स फॅमिली, थंय चलयांक 18 इयर्स जातकूच लग्न करून दिता, घर संवसार ही मेन प्रायोरिटी अशें समजता. किंबहुना मुस्लीम फॅमिलीज आमी म्हणू शकना, पयलींच्यान हिंदू फॅमिलीज जावं, बायलां बद्दल हो एक हे आसा की घर संवसार ही तांची फर्स्ट प्रायोरिटी. अशा टायमार बायलेन करियर करप किंवा बिझनस स्वताचो करप हे खंय तरी व्हडलें आव्हान आसता तिच्या फुडें. सो हें आव्हान आमकां खबरूच आसा. पण अपार्ट फ्रॉम दीस, जर एक बायल फुडें सरपाक सोदता, आपलें करियर करपाक सोदता, जाल्यार अकॉर्डिंग टू यू वॉट आर द मेन बॅरियर? कितें बॅरियर आसा? सगळ्यान पयलीं तर तुका सपोज कितें करपाक जाय लायफान, सो फर्स्ट थिंग इज इट्स यू हू नीड टू डिसायड. एंड हाव डू यू डिसायड दॅट? बाय हॅविंग अ पॉझिटिव्ह मायंडसेट. Okay, so we need to first change ourselves before we see change in others, and that happens only when we have a positive mindset towards our work, towards our people who are there. So I think the most significant barrier is the mindset that people have. So that we need to little bit change, and that can happen automatically when women come out and meet such women who have crossed that barriers, listen to their stories and all. So बदलाव जाऊ शकता, but they have to come and listen to the story, get motivated, and then implement the same things, the practices and all. So definitely they can
have whatever they want in their life. That will power ते सांगता न्हू, that will असपाक जाय. बाकीचे गोष्टी जे आहा न्हू, it is easy, it can happen like through others and all support system, but भितरल्यान जे पॅशन असता किंवा जे will असता न्हू, that will come only when you are ready. So स्वताक पयलीं रेडी करपाक जाय before we step out or want to do something in our life. या तूं जें कितें उलयता आतां, तुजे जे कितें विचार मांडटा ते आमकां हांगा ह्या रुमान प्रत्येक वण्टीचेर पळोवपाक मेळटा. ते पॉझिटीव कोट्स म्हणात किंवा जेन्नाच्यान आमी ह्या रुमान एंटर केला तेन्नाच्यान एक पॉझिटिविटी आमकां फील जाता, पॉझिटिविटी. सो ह्याच क्वेश्चनाक धरून फुडलो क्वेश्चन असो की जशें तुवें सांगलें की स्वताक पयलीं दिसपाक जाय कितें तरी करतलें जाल्यार, आनी अशा टायमार तुवें स्वताची ग्रोथ करतनाच तुज्या सारकी जी इतर बायलां आसा तांच्या ग्रोथा खातीर कितें तरी आपूण प्रयत्न करचो अशें तुका दिसलें आनी तुवें त्या दृश्टीन काम सुरू केलें. बट समोरच्या व्यक्तीक मोटिवेट करप इज नॉट इजी थिंग. सो आनी आतां तुवें हें जें काम करपाक लागला ताका अरावंड 6 or 7 years जाला आसतलें. सो हांव 7 years सच व्हडली जर्नी म्हणटा, बिकॉज कशें जाता की प्रत्येक फावट बिझनस जावं किंवा आनी खंयची गजाल जावं स्टार्ट करून 2-3 वर्सान ताका जर तुका सक्सेस मेळूंक ना जाल्यार खंय तरी मनीस निराश जाता. पण अशा वेळार तुवें 7 वर्सां तूं फुडें वता आनी बायलां खातीर आमी प्रत्येक फावट पयला तूं नवनवीन कितें तरी प्लॅटफॉर्म्स दिता, तांकां फुडें काडपा खातीर मोटिवेट करता. सो तो एक तुजी जर्नी, मिन्स तुजें काम कशें चलता, कितें करता तूं, हाव मच डिफिकल्टीज यू फेस इन दीस, कितें सांगतलें ताच्या? से डिफिकल्टीज तर असतात. I mean, we cannot say that the roads will always be clear if we are planning to go ahead. Like suppose if we are planning to go from Goa to Mumbai, we cannot assume the roads will be clear without any potholes and all, without any humps and all. So they will always be there. So I have prepared myself no matter what challenges comes in front of me, because after being through the struggles, the toughest challenges, the adversities, in last you can say last 15-20 years almost, but last 10 years has taught me a lot. So all the good times, the bad times and all. So somewhere I feel that everything is required for a person to become successful or to become a strong woman. All things are required, and we should always trust the process. Journey is there, destination we know where to go, but there is a process attached to it, and if we are ready for the process, right, then the journey becomes easy. So somewhere I think it's all about mindset, and I have prepared myself, and since I have been the maximum time now, almost 7 years I've been through it. So the maximum journey I mean already cross केला. So whatever major hurdles किंवा struggle किंवा challenges जे असले पळय स्टार्ट करपाक एक प्लॅटफॉर्म किंवा नेटवर्क कनेक्ट करपाक, लोकांक हाडपाक, ते हांवें ऑलरेडी फेस केले. सो नाव फॉर मी आय नो what next. So what next? Even if it's there, I know the solution because I've already faced, I've gone through all these things. What makes you strong? I told you, for me, like good times and bad times, and the adversities that I have been through, and also my mother, of course my husband was one of the strongest support who made me today who I am, and plus my mom and my family. So my support system, because I know I have people who care for me, who is there, who wishes well for my growth, for my work and all. So my well-wishers and my people. So I know there is a support. So that thought makes me strong. And of course the adversities that I've been through, that makes me a strong woman. ते स्टार्टींग तुजें इंट्रोडक्शन करून दितना हांवें मुद्दाम एका गजालीचेर फोकस केलो की आमकां बायलांक देवान मल्टीटास्कींग करपाची एक स्कील दिला, पावर दिला, पण आमची आयची जी अस्तुरी आसा तुका देवान ती पावर थोडीशी चड दिला अशें हांवें मुद्दाम म्हळां. तें आतां म्हाका दिसता तुज्या कडेन उलयतना हांवें चुकीचें म्हणूंक ना.
सो सिया तुवें जशें हांवें स्टार्टिंगेकूच म्हटलां की 12,000+ वुमन्स तूं सोशल मिडियाचेर तुजे कॉन्टॅक्टान आसा प्लस 100+ विमन्स तुजे जे वेबेन प्लॅटफॉर्म चलता गो वुमन याच्या अंडर तातूंतल्यान तुज्या पर्सनल कॉन्टॅक्टान आसता तुमची मंथली मिटिंग्स जायत आसता प्लस तूं प्रत्येक इव्हेंट सेलिब्रेट करता मागीर तो विमन्स डे जावं किंवा इतर म्हणजे ह्या ऑर्गनायझेशनाची एनिवर्सरी जावं हे डिफरंट इव्हेंट्स तूं तितल्याच उमेदीन सेलिब्रेट करता पण अशा टायमार ह्या बायलांक 100+ बायलां आसा तांकां पर्सनली अटेन्शन दिवन तांचो बिझनस मिन्स जेन्ना तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता एका बायलेची तिचो बिझनस ग्रो करपाची तेन्ना तुका तिचो बिझनस अंडरस्टँड घेवन करपाचो पडटा सो अशा टायमार 1 आनी 10 बायलां ना 100+ बायलां आसा सो हाव यू मॅनेज टू गीव अटेन्शन सिंगल मागीर प्रत्येक बायलेक डिफरंट अटेन्शन दिवपाचें पर्सनल अटेन्शन दिवपाचें कशें कितें तूं मॅनेज करता सो स्टार्टींग ॲक्च्युली जेन्ना म्हजी टीम ल्हान आसली न्हू वी स्टार्टेड विथ 15 पीपल वेबेन so that time for me it was easy to dedicate time and all so now also if you see I work 24/7 okay I eat weben I sleep weben I walk weben you can say that and you can say that every day right but now that because it's an organization it's a company right so now I have a team so team like ek system develop kela so through that system we have leaders who leads that team like we have a chapter heads vice chapter heads who leads the chapters we have senior people we have like you know we like have a power team where we have founders co-founders president and spokesperson the senior leadership like spokesperson and many other people so I formed a team so for each chapter we have around 10 team in a sense 10 people to look after that team so one chapter is of 40 the other is of 25 the other is 25 again the third is nearing to or the fourth is 20 तुझे हे चॅप्टर्स खंय खंय आसा पणजे आसा 2 आतां नवीन हालीं 3 तारखेकूच आमी एक चॅप्टर लॉन्च केला ऑप्युलन्स तो पेणजीम 2 आसा प्रुडन्स आनी ऑप्युलन्स मागीर मडगांव एक आसा मॅग्निट्यूड आनी पोरवोरी मॅजेस्टीक अशे 4 चॅप्टर्स आसा 106+ विमेन ऑन्टरप्रिनर्स आसा ऑलमोस्ट आमकां आतां 6 वर्ष कंप्लीट जाले त्या प्लॅटफॉर्माक यू नो ग्रो करून आणि आय फील प्राऊड बिकॉज यू नो वेन 106 विमेन कम टुगेदर आमची मेगा मीट जाता एवरी क्वार्टर सो वी इन्वायट ऑल मेंबर्स टू कम टुगेदर अँड टू एक्सप्लोर टू एक्सचेंज ऑपॉर्च्युनिटीज टू कोलॅबरेट टू एक्सप्लोर सम अमेझिंग कनेक्शन्स यू नो रेफरल एक्सचेंज जाता आणि थ्रू दॅट रेफरल और थ्रू दॅट वर्ड ऑफ माउथ टुडे वी हॅव क्रॉस 10 CR ऑफ बिझनेस अँड इट्स नॉट अ जोक इन गोवा रायट इनिशियली तुका खबर आसा की ते 7 to 8 years बॅक जे ऑन्टरप्रिनरशीप विमेना खातीर जे असले ते वेगळे असले सीन पूण आतां 8 years you know the scene have changed and it will change I will not say ki 100% participation asa but I will say that maximum women are coming forward looking at such platforms so they gain that confidence that why if this lady can do it or if this person can do it then why not me I can also do it so at least they'll take that one step to come and see you know and then they will decide so that change is happening and there are many other I will say events happening through governments through other platforms and all so things are changing सो तुज्या हांगा आमी फाटल्यान बोर्ड पळयता थंय तुजे एक ब्रीद बरयलें आसा गो वुमनियाचे बिल्ड टुगेदर ग्रो टुगेदर सो तूं जें उलयता त्याच्या वयल्यान खरेंच तें स्पश्ट जाता आनी तें सार्थ ठरता तुमी वांगडा येवन ग्रो करता बिल्ड जाता सो एक एम्पावर्ड वुमन एका ऑर्गनायझेशनान आसपाचे बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू यू कितें That's a great question. I feel as a woman, we are more self-aware about what's happening in and around, right? You know, our mothers, they know what's happening in the kitchen, in the hall, in the house and all everything. Secondly, they are more empathetic. Right so कितेंय जालें की of course they are emotional but they are more empathetic also so I feel somewhere ki as a woman we can handle situations or rather conflicts in a better way provide some good solutions
better than men, I can say. So of course, and these qualities makes them effective leaders, right? And that's why now if you see there are more women in leadership roles because of these qualities. So definitely when we have more women in leadership, your growth is for sure, the company will grow, right? And of course the other benefits that we take as a woman is also attached to that role. So we are more responsible, or we take that ownership, I can say that ownership is there. तर या सगळ्या तुझे जे काम चलता तुझे त्या सगळ्यातल्यान एक महत्त्वाचो प्रश्न, आता ही जी 100+ विमन्स म्हण किंवा 12,000+ विमन्स म्हण, इतल्या बायलांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजेर आसा, तुवें लीड करून तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. प्लस ऑन द अदर सायड तुजें घर आसा, यू आर आत्तां तुवें उलयतना सांगलें यू आर अ सिंगल मदर. सो तुजो चलोय धाकटो आसा, चलो स्कुलान वता, तेची फंक्शन्स म्हणजे हेच वय उमेदीचे, ताका पर्सनल अटेन्शन जाय. प्लस तुजें कामूय आसा, ही तुजी लायक भुरगीं कशीच हांव म्हणटलें, तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुजेर. सो अशा टायमार एक टायम मॅनेजमेंट जाय. दोनूय जाग्यांचेर एकाच फावट महत्वाचे इव्हेंट्स आसूं शकता. असे सिच्युएशन्स जेन्ना येता तेन्ना हाव यू मॅनेज? Okay, so again, I'll say this ki before we manage time, we have to manage our mind. It's all here, right? And ashe sangina ki I'm a perfect mother. Okay, I give 100%. No, it never happens. It is not possible also. In that case, we have our family who support us. So my duty as a mother is to drop my son, pick up karta, te karta, mage to feed him. स्मॉल थिंग्स जे हांव करता, पूण फर्स्ट हाफ जे आसता न्हू आय मॅनेज. सेकेंड हाफ माय मदर इन लॉ शी सपोर्ट्स मी अलॉट. सो शी टेक्स केअर ऑफ हिम, इवन शी गोज विथ हिम फॉर ट्युशन्स. देन आमची अरेबीक क्लासीस ते आसता देवाचे. सो माय फादर इन लॉ ही टेक्स हिम. सो इन दीस वे वी आर बॅलन्सिंग, right? And of course whenever माझे कडेन टायम आसता, I would give more time to my son, especially on Sundays, you can say. And after 8 o'clock I am with him most of the time. I'm trying to give more time and manage work also by increasing my workforce. Like when we have more people to work, then definitely task divide jata kiwa easy jata, right? So I'm planning, so maybe in next 1 year I'll have more people, and then I can devote more time towards my family. या आमी पयला तूं जे उलयलें त्याच्या वयल्यान तुजे कामाचो पसारो कितलो व्हडलो आसा, कितली ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजेर आसा ताचो आमकां अंदाज आयला. प्लस हांगा तुजे डिफरंट अवॉर्ड्स दिसता आमकां, जे तुवें काम केलां ताकाच लागून तुका इतले अवॉर्ड्स मेळ्ळा हेंय कळटा. सो हे अवॉर्ड्स इतलेच लिमिटेड न उरता, इन फ्युचरान तुका आनी अशे अवॉर्ड्स मेळूं, तुजें जें काम तुवें हातान घेतलां तें अशेंच वाडूं, तूं स्वता व्हड जावंच, पण तुज्या वांगडा जे तुवें इतर बायलांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या तातूंत सुद्दां तूं खंय फाटीं उरपाक जायना. त्या बायलांकूय वांगडा घेवन तुवें फुडें वचपाचें, इतलेंच आमी मागता. त्या खातीर तुका खूब शुभेच्छा दिता. Thank you, Dhanashri. And all thanks to Prudent Media Goan Varta, because I think associated with you since my beginning of the journey. So it's a great journey, and I'm grateful that people acknowledge the work, the genuine work that we do. And अशेंच म्हाकाय न्हू, म्हाजे वांगडा जे या म्हाजे खूब आसा लोक जे खूब बरें काम करता, आनी आय ट्राय एंड गिव देम ऑपॉर्च्युनिटी सो दॅट इवन दे कॅन शोकेस देअर वर्क किंवा शेअर देअर स्टोरीज. सो इन फ्युचर आय एम ऑल्सो प्लॅनिंग टू मेक वन प्लॅटफॉर्म वेर आय कॅन शेअर स्टोरीज ऑफ विमेन entrepreneurs, like different. So that is my next in the agenda. So definitely ami tumi all people who are working towards women, I think we all should collaborate and work towards it so that we can create a bigger impact.
You know, I will not talk only about myself because I've seen many other women also who are there who are helping many other women in their own capacity. So I wish all of them all the very best, and let's work together. I'm always open to collaborate and work together, like for this cause, especially for women, to uplift them. So once again, big thank you to Prudent Media and to you for having me here today. Once again, thank you so much. तुवें जें कितें चिंतलां तातूंत तुका यश मेळो आनी देव बरें करूं तुका, इतलेंच मागता. तर हे आशिल्ले सिया शेख. ताणें उलयतना 2 म्हत्वाच्यो गजाली सांगल्या. त्यो म्हळ्यार एका बायलेक जर फुडें येवपाक जाय तर व्हडले बॅरियर आसता ती स्वताच. ती जेन्ना मेरेन चिंतना की म्हाका फुडें वचपाक जाय, म्हाका कितें तरी स्वता करपाक जाय, तितल्या मेरेन ती कांयच करूं शकना. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमी सदांच म्हणटा कितें करपाचें जाल्यार टायमूच ना म्हाज्या कडेन, घरचीं कामां सोंपना, ती कामां सोंपोवन दुसरें कितें करतलें जाल्यार म्हाका टायमूच मेळना. तर टायम मॅनेजमेंट करपाचें पडना, तर तें मायंडान आसपाचें पडटा. जितल्या मेरेन तुमी तुमचो मायंड मॅनेज करिनात तितल्या मेरेन कांयच जावं शकना. सो अशाच अस्तुरीं खातीर, अशोच अस्तुरी जे कितें बरें कार्य करता, जी आमकां आमच्या बायलां खातीर इन्स्पिरेशन जावन आसा, त्या अस्तुरीं बद्दल जाणून घेवपा खातीर पळयत रावात प्रुडंट. धन्यवाद आनी देव बरें करूं.